Hrăstacie kurieni, waram kam cedewam și adusmanat leva pașe putra și ani povitat mea și naviame. Sarot bota prestigia voița. Am civili pestumiva. Sarot bota tu prestigia voița.
Angivili pestuniva, Angivili pestuniva, Angivili pestuniva, Angivili pestuniva, Angivili pestuniva, soya dito soya ta, soda sorboda oshenza, saruk bokta do pesticcia voisa, 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 saruk bokta do pesticcia
सुरवातेक आमी गायन करुया देवा तूं आमचो उरूम गायनाचो अंक A11. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय देवाच्या साकराचे कार्य आपणावंक आमचे शिराव. भावा भयणीनो, ह्या गवळीक वर्साचो विशय जावन आसा आमचे शिराव. देवाच्या साकराचे कार्य आमी आपणावंक आमकां सगल्यांक जेजूचो सांगात आनी ताचो आदार गरजेचो. जेजू देव जावनूय निमाण्या जेवणा वयलो उठोन शिसांचे पांय धुले. हे तरेन ताणेन आमी चाकरां जावंक चाकरी करूंक देख दिली. आमी देवाच्या साकराचे कार्य आपणावंक भाग्यवंत रोकाक फुडें घालून ह्या मिसान देवाचो आदार मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजच्या ह्या पयल्या नोवेनान आमी वेगळ्याचो आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो हांव सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, बाबा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यार आमची काळजां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडूशें कर. ह्या बी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. म्हणटोच भावा भयणांनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा स्वयंबाच्या वंदवण्या पोरमोणें जियोचें म्हूण आमकां मनशा स्वयंबासोरी कायदो ना. कित्याक मनशा स्वयंबाच्या वंदवण्या पोरमोणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्याच्या बोलान मनशा स्वयंबाचेर वंदवण्याचें बोल मोडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बोलान आबा म्हणगे बापा असो आमी उलो मारता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजीं, होय दायजीं भुरगीं देवाचीं आनी दायजीं भाव भयण क्रिस्ताचीं. ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातोल्या जाल्यार ताच्या कोश्टांची आमी भागीदारां जावंक जाय. ह्या कालाचे कोश्ट दोग आनी देव आमकां उगडाबी करतलो ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर जायना अशें आमकां दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकासनेक आख्खी रोचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शार्ती पावूंक रोचनेच्यान नजो जालें तें तिचेंच खुशयेन न्हय, पूण आपली येवजण पालून हाडचे बोरवाश्यान देवानूच असो निर्णय घेतलो. हो तो बोरवासो आपल्या भुरग्यांच्या मोहिमे बरीत स्वाधीनपणांत रोचनेक वांटो दिवचे पासत खूद देव तिका कुसडेपणाच्या गुलामपणांतली सोडून स्वतंत्र करतलो. आख्खी रोचना बालोंतरणाचे व्हडले अजून पर्यान भोगता म्हणटोच आमी जाणाव. आनी फकत रोचना न्हय बगर आमी आमचेच भितर पिनगून आसता. कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला आनी देखून तो आमकां संपूर्णयेन आपलीं भुरगीं करतलो. म्हणजे आमचे कुडीक सुटका दितलो त्या दिसाची वाट आमी पळोवन आसा. कित्याक म्हणल्यार बोरवाश्यान आमकां तारण मेळटा. रावताव ते दिश्टी पडले जाल्यार तातूंत बोरवासो ना, तर दिश्टी पडटा ताचो आनीक बोरवासो दवरता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवासो दवरता तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. हेच परी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. देव काळजा तपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणू. कित्याक देवाचेच खुशे पोरमोणें पवित्र केल्ल्या पासत तो विनंती करता.
जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे पोरमोणे आपयल्यांत ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. मनशांनी देवाच्या पुताचो उपकार घेवचे खातीर आनी असो तो सोमेस्त भावा भयणी मदलो मालगडो जावचे खातीर देवान तांकां आदी फुडेंच मोगान वाडोवंक काडल्यांत आनी नेमल्यांत. ज्या कोणाक आदी फुडेंच ताणें नेमल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. ज्या कोणाक ताणें आपोवणें केलां तांकां ताणें आपणाक मानवलोली केल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आपणाक मानवलेली केल्यांत तांकां ताणें मोहिमेंतूय बोल्ल्यांत. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. सगळीं म्हणुया, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुजे शोत्रूची दुस्पोट कोर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोडटात, गायतात, नाचतात. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवेंचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरोंतोरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, हाच्या हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उडकाराक सगळीं उबी रावया. Salve-sporazu, 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 salve-sporazu. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां सोंस्कारलोली कोर. सर्वेस्पराक जोय. Salve-sporazu, 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 salve-sporazu. सर्वेस्po तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Zova pormoni, Jesu Christace, शुभ वर्तमान. Voiva tuka soya. जेसून नातानालाक म्हळें, आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, ओ पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्करपण ना. नातानाल्यान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेसून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोड आसतना हांवें तुका देखलो. नातालान ताका पोत्तीपाड केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेसून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडात देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? यावन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात
आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज भागवंत रॉकीची नोवेना आमी सुरू करता आनी आयज पयल्या नोवेनांत आमी आसा. आनी आयचो विशय देवाच्या चाकराची कार्य आपणावंक आमचेशी राव. म्हज्या भयणी भावांनो, टायम मॅगझीन ह्या पुस्तकाचेर कांय वर्सां फाटीं एक एरोप्लेनाची क्रॅश जालें आनी जे दोरयान पडली ताची खबर खंय बरोवन आयलेली. आनी सांगतात बरोवपी दिस वॉज अमेरिकाज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडी. कित्याक म्हळ्यार जायते लोक तातूंत मरून गेलो. पूण भयणी भावांनो, ह्या हातूंत जायते साल्वारूय जालो. रेस्क्यू ऑपरेशन्स म्हणजे तांकां सांबाळ करूंक आदार करपी जायते भाशेन खंय ह्या कुडीथार थंयसर पावन सोरले. तातूंत जायते कुडे हिरोय जावन गेले. भयणी भावांनो, ह्या कुडींतान खंय सांगतात जेन्ना पयलीं जे रेस्क्यू वर्कर्स म्हणजे तांकां साल्वार करूंक जे ऑलरेडी थंय आयिल्ले तांचे लागीं ताणें खंय मुलाखत ताणें घेतली आनीक तांकां खंय असो विचार केलो, वाय डीड यू रिस्क युअर लायफ? तुवें तुजें जिवीत के भाशेन ह्या तुजें जिवीत रिस्कार कित्याक घातलें? आनी तेन्ना हे रेस्क्यू वर्कर्स आसले ताणें खंय जबाब दिवन सांगलें, इट वॉज माय जॉब. हें म्हजें काम, हें म्हजें कार्य, हो म्हजो वावर, तें हांवें करूंकूच जाय. ह्या असल्या घडींतान ह्या असल्या त्रासान सांपडलेल्या लोकांक आदार दिवंक, त्या वेळार ते घडयेर तांकां सांबाळूंक, तांकां राखूंक, तांकां आदार दिवंक आमी पावूंकूच जाय. इट इज आवर जॉब. हें आमचें कार्य देखून आमी थंयसर पावल्या. जाल्यार दुसरे एका रोय ते हातूंत प्रवासी आसले पॅसेंजर. एकदा खंय ताणी ही वॉज टेकन ऑन अ लायफ बोट. ताका वाठावन ह्या बोटींतल्यान ताका खंय आले. आनी असल्या वेळार वता आसतना तो खंय पळयता एक अस्तुरी जे एका भाशेन लोप मारून ताका उलो मारताली, आदार, आपल्याक आदार कर. आनी ताणें उदकांत उडी मारली. ह्यो अस्तुरेक साल्वार केली, आपल्या ह्या लायफ बोटीन घेतली आनी तिका खंय वाटायली. ताका खंय विचारलें, वाय डीड यू रिस्क युअर लायफ? तुवें हे घडयतान कित्याक एके भाशेन तुज्या रिस्कार घालून तिका तुवें साल्वार केली? आनी तेन्ना ह्या पॅसेंजरान खंय ह्या वाचेरान खंय जाप दिवन सांगलें, शी कॉल्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. तिणें म्हाका उलो केलो आनी तिणें आपलो म्हजो आदार तिणें मागलो. तिणें म्हजे लागीं मागणें देखून हांवें तिका हो आदार दिलो. शी आस्क्ड फॉर हेल्प. तिणें आदार मागलो आनी ह्या खातीर हांवें त्या वेळान तिचे भाशेन रिस्कार घालून तिका साल्वार करून हो आदार हांवें दिलो. जाल्यार आनीक खंय एक तसोच वाचर एक प्रवासी, एक पॅसेंजर जे एके भाशेन जे फ्लोरींग डॅब्रीज आसात जे थोडे व्हांवून वेताले ताचे वयल्यान तो वयर उबो रावन खंय तो उदकांतल्यान फ्लोट जातालो. आनी असल्या कुडींतान तो फ्लोट जाता आसतना
जे हेलिकॉप्टर असले ताणें खंय ताका पळयलो आनी बेगीन बेगीन ताणें शेडी तांची खंय ती रोप सोकला देंवयलो आनी ताका ह्या मनशाक ताचे सशी पाठयलो. ह्या मनीस आपल्याक साल्वार जावंक एक वड घेतना तो खंय कुशीन पडयता आनी एकले भाशेन कोस्तावता आनी वेळार तो खंय ही ताका दिल्ली शिडी ह्या मनशाक ताका दिता ताचेर चडूंक ताका आदार दिता आनी तो ते वाटेन पावता. परत खंय आनीक फावट हेलिकॉप्टर येता आनी भाशेन 6 फावटी खंय तो हेलिकॉप्टर ताका साल्वार करूंक ताची रोप शिडी ताचे सोशी देंवयता आनीक 6 जाणांक 6 फावटी तो एकल्याक एक भाशेन मरणाची पावलेल्यांक साल्वार करूंक तांकां आदार दिवंक खंय तो तांकां वयर काडूंक आदार काडटा. परतून 7वे फावटी जेन्ना हेलिकॉप्टर येता तेन्ना हो मनीस दिसोच ना. तो खंय पावलो देव जाणा, खंयच्या वेळेर पावलो, कोण तो आसलो, कशें कितें ताचें कार्य आसलें, कोण मनीस आसलो, नोबडी न्यू, कोणाकूच खबर नासली. पूण भणी बाबनो ह्या मनशान एके भाशेन हें कार्य आपलें ह्या दुसऱ्या खातीर जेवन आपलें जिवीत वचून ताणें हें बरें उदारपण ताणें दाखयलें. जेजूनच सांगलां एका इश्टान जर दुसऱ्या इश्टा पासत आपलो जीव दीत हाचे परस व्हड कार्य ना. पण बाबनो देवाच्या चाकराचें बरेपण, देवाच्या चाकराचें कार्य आपल्या जिवितांतल्यान घेवंक एक भाशेन ह्या मनशान दुसऱ्यांक बरेपण उदारपण हाडूंक ताणें दाखोवन केलें. पण बाबनो आयज जेन्ना आमी ह्याचेर आमचें लक्ष घालतना आयचें वाचपां अशेंच कितें आमकां उलोवतात. देवाच्या चाकराचें कार्य आमच्या जिवितान आमी जिवन भागून पावलो आमकां उलो करता आनी करतना कितें आमकां म्हत्वाचें तें एका भाशेन दाखोवन करता. आमच्या मनुसैमाची वागणूक न्हय पूण आमी आत्म्याच्या सुचोवण्यान आनी आत्म्याच्या प्रेरणान आमच्या जिविताची पयण आमी चलूंक जाय हें तो आमकां दाखोवन करता. दर घडींतल्यान दर पावलान आमी आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी हो तो आमकां दाखयता ती वाट चलूंक देवाचें चाकर कशें आमचें कार्य दर दिसा आमी जिवंक आमी वावरूंक एके भाशेन तो दाखयता. जाल्यार शिव वर्तमानान आमकां नाथानायलाची खबर सांगल्या. तो येतना जेसू ताका पळयता आनी एके भाशेन ताका पळोवन तो म्हणटा हो पळय आसा एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्कर पडना. ह्या चाकराक एके भाशेन ताणें आपल्याची ओळख ताणें घेवन ताणें देवीक खार लावन देवाचो चाकर कसो आपल्या वचान फुडें चलूंक ही नवी दिशा आनी वाट जेजू ताका दाखोवन करता. भणी बाबनो आमच्या जिवितान आमी एके भाशेन देवाचे चाकर कशें जिवंक आमकांय हें आपोवणें आसा. आनी जर तेन्ना असलें कार्य आमी जियेता तेन्ना कितें आमच्या जिवितान घडून येता काय, कितें लाभ आमकां ह्या वरवीं आमकां मेळटा काय. देवाचे चाकर कशें आमी आमचें कार्य आमी जियेतना वो आमच्या आपणे एके भाशेन आमी जिवंक भावुरतना आमच्या जिवितान जायतें बरेपण आमकां लागू जाता. पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितान आशिल्ले ओत्मीक देणी वो गूण आमी ओळखूंक पावता. नाथानायलाक जेजून ताचे ओळखून दाखयलें. ताचे सवें जें बरेपण आसलें तें तो उगडापी कोत्ता हो जावन आसा खरो इस्रायली, हो जावन आसा एक मनीस, ताचे सवें म्हणल्यार कसलेंच वायटपण ना. बाबनो आमच्या जिवितान देवान आमकां जायतीं गूण जायतीं देणी आमकां दिल्लीं आसात. भगवान पावलो जसो आमकां करून म्हणटा भाशेन वेगवेगळीं कार्य वेगवेगळीं देणी आमकां सगल्यांक दिल्लीं आसात. एकल्याक आमकां आमचें खाशेलेपण आसा तें आमकां ओळखूंक देव एक भाशेन आमकां आदार दिता. आनी भयणी बाबनो हें कार्य हे गूण हे शेगूण आमच्या जिवितांतले आमी देवाचे वावराक फुडें चलता तेन्ना आमी ओळखूंक पावता. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान जें देवान दिलां तें दुसऱ्याच्या संबंदान आमी घेता. वी कनेक्ट टू दी अदर पीपल म्हणजे आमी दुसऱ्याच्या संबंदान एके भाशेन आमी एक जाता. जें कितें बरेपण आमच्या जिवितान आसा तें दुसऱ्यांक बरेपण वांटूंक आमचें कार्य जेन्ना देवाचें चाकर कशें आमी जिवंक भावुरता तेन्ना हांव म्हजेच पासत न्हय वो म्हजी वागणूक फकत म्हजे भाशेन न्हय जियेता तो म्हजे पासत न्हय पूण दुसऱ्यांचे पासत जिवंक एके भाशेन आमचें पावलां हे भाशेन आमी फुडें घालता. पण बाबानो
आपलेपण सोडून आमी निस्वार्थीपणान दुसऱ्याचे सेवेक एक भाशेन आमी आयती जाता. तिसरे सुवातेर आमकां देव आमचो इनाम आमकां फावो करता. जें कितें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी एके भाशेन देवाचे कृपेन जियेता, जें कितें आमी दुसऱ्यांक बरेंपण हाडटा ताचो इनाम न्हय फकत स्वर्गीय राज्याचेंच पूण ह्याच संवसारांत खरी खुशालकाय, देवाचें बरेंपण, देवाची नेडी, देवाचें उदिकान बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक पावता. कुडी मोलांची भलायकी तेच बरोबर खरी खुशालकाय जिवितान भाशेन ह्या बऱ्या कार्यांतल्यान आमकां शांती समाधान हाडटा. हेंच की आमच्या जिवितान देव आमकां हें बरें इनाम ह्या वावराचें फावो करता. तर भयणी भावांनो, आमी निस्वार्थीपणान हे भाशेन जियेतले देवाचे चाकर कशे ह्या कार्यांत आमी जिवंक पावुया. बागेंत रोखीक आमचो नामून घेवन दर दिसा आमच्या जिवितान आमकां दिल्ले देवान गूण देणी ओळखून घेवन ह्या गूण देण्याचो उपयोग दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर करूंक न्हय आपलेपणान भरून पूण निस्वार्थीपणान ही सेवा दुसऱ्यांक आमी वांटूंक आनी वरवीं देवान बासायल्लें इनाम दर दिसा आमच्या जिवितांत जोडून ही खरी खुशालकाय आमी घेवंक पावूंक. हेंच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो सोनेकलाचो बाबार सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया. सदमान देवाक, सर पदवेदार बापाक, सरकार मृदमीच्या रचनाराक म्हणजे जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मरेथान जल्मलो, पावस पिलादा काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो, ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उज्यान बसला, तुवें तांची वेळ मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सदमान धा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी हेच बाबार्थान वेळार आमचे जणेकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूची देख घेवन चाकरांचे कार्य आपणावन पोजेची मोगान सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक विचून काडलेले पोजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांणी चाकरांचे कार्य आपणावूंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी सगळीं जेजूची पाटलावदारां म्हणटोच आमच्या घराब्यान समाजांत आनी पवित्र सभेन सेवे चाकरेचे कार्य आपणावूंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे
आयकून घे. आयची नव्यानाची मांडवळ कोत्तल्या चोपड्याच्या वाड्याक बागयोन रोकाचे मजतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. बोदर बापा आमची कितें मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान. आयच्या नव्यान देवाक दिन पासून बडिता लेस्टर फर्नांडीस तांचे पासून आमी कितें मागता. आमची जोणेकल्याची मागणी तूं आयकून घे. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला गायनाचो अंक C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगीत जिविताचो मोगान केले वेदनेचो बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वता. बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वता. म्हज्या भयणी बाबूनी आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुदीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडमणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व दान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडमणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या आपणाकणांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Albarazzo servespor tu, s'organizzo sa, Ola tucia voi baba, O sorgi tu caso izor, Solves poracinavi, etata caso izor, Solgi tu caso izor, बापा क्रस्तून पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कशेन कोस्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुडें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी शेवण जादूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी ससनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्स आनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Baba, that's so good for good to me. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता तुझे पुनाची भोट आमी बोलता तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणीन उडगास कोत्ता आनी हो जिवितासून आनी सरभणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नुरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आज नव्यान बुडयता लेस्टर लेस्तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आयच्या नव्यानाचे मांडवळ केल्या चोपड्या समुदायांतल्या सगल्या भाव भयणांचेर आनी दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती बागेन जुजे तुज्या पोती बागेन तुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पादवास बागेन नांतन बागेन दोन गुथा आनी सर्व काळी तुका मान वल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सटवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमश्य नोंदरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनांक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक येताना आमी गायन करुया. जेजू म्हाका तुजी गरज. गायनाचो अंक D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे जमनी जशें उदक उज्या दिव्याक भिजलेचे यंत्राचो बलुबेचे उज्या दिव्याक भिजलेचे यंत्राचो बलुबेचे तुझे भगवान मागनाची भीड नामो जेजू आनी बोधवी तुझे भगवान मागनाची भीड नामो जेजू आनी बोधवी जेजू पुना खासा तेला punti तेला vine Catololo Luca Cano Vigololo Curisano Catololo Luca Cano Vigololo Curisano.
प्रार्थुया. बोगार बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूंक आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरायन जिवंक हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. लग्नाच्या पयल्या दिसाची मांडावळ केल्या चोपडे समुदायांतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो दुसरो दीस मांडावळ करूंक बाटीर समुदाय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची